मॅडम, सुगंध तर इतलो बरो येता जाणा. थँक्यू. टिफिना वांगडा त्यो न्यूट्रिशनाच्यो गुडयो दिवपाक विसरू नका हा. आता तो न्यूट्रिशनाच्यो गुळयो विसर. कित्याक? का या तांदळातूच सगळे न्यूट्रिशन मेळटले. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस, हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर हे झाले नाही निरोगी आणि सुवादिक. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. दिस प्रोग्राम इज सपोर्टेड बाय स्मार्ट बाजार. सबसे कम दाम चाहिए, स्मार्ट बाजार चलिए. नमस्कार. प्रुडंट मिडियाच्या हेलो दोतोर कडेन तुमकां सगळ्यांक मना काळजासान येवकार. तुमकां येवकार दितानाच आतां आमच्या थोड्या दिसान चवथीचे दीस आयल्या. गोड दीस आसात तेन्ना सगळ्यांक एक गोड खावपाचें टेम्पटेशन जातलें. अशा वेळार दातांची काळजी कशी घेवप, दातांची काळजी कित्याक म्हत्वाची हाचे विशीं आमकां स्पश्ट आनी पुराय म्हायती करून दिवपा खातीर डॉक्टर कुंती मकवाना रावत आमचे बरोबर आसा. यंग एनर्जेटीक डायनामीक अशी डॉक्टर. तेन्ना आयचो विशय तुमकां सगळ्यांक म्हत्वाचो आसतलो अशें हांव आशा बाळगता आनी तुमी सगळे मन लावन पळयतले अशें हांव तुमचे कडेन विनंतीय बी करता. डॉक्टर नमस्कार आनी येवकार. सगळ्यान पयलीं जेन्ना आमी पळयता की जशे नाक, कान, दोळे हे सगळे आयलेत, त्याच बरोबर दांतूय म्हत्वाचे असतात. तर हे दांत कित्याक म्हत्वाचे आमी थंयच्यान सुरू करूया. ओके. दांत एक खूप इम्पॉर्टंट, जशे की बाकीचे आमचे बॉडी पार्ट्स आसा तितलेच इम्पॉर्टंट आमचे दांतूय आसता. येट इट इज द मोस्ट निग्लेक्टेड पार्ट. कळ्ळें न्ही. दांत लोक म्हणटा फक्त खावपाक यूज जाता, बट ते तशें आसना. आमचे मेन इम्पॉर्टंट जे डायजेशन आसता ते स्टार्ट जाता बिकॉज ऑफ द टीथ. जेन्ना आमी कितें जेवता, कितें आमी च्यू करता, सो दांत जे आसता ते हेल्प करता आमचें जेवण ब्रेक डावन करपाक. सो जेन्ना आमचें हें ब्रेक डावन जाता तेन्ना आमच्या तोंडान डायजेस्टीव एन्झायम्स म्हणटा ते प्रोड्यूस जाता. सो जेन्ना हें जाता तेन्ना आमी जेवण जेन्ना स्वॉलो करता तेन्नाच आमचें डायजेशन सारकें जाता. सपोज तर चिविंगूच जायना, ब्रेक डावन जायना जाल्यार आमचें अपचन जाता, प्रॉब्लम जाता डायजेशनान. सेकंडली म्हटल्यार उलोवपाक, स्पीच जी आसता, जी जीब आसता ती इम्पॉर्टंट आसता, ते सगळेंच जाणा. जितले दांत इम्पॉर्टंट आसता स्पीचाक, उलोवपाक, स्पश्ट उलोवपाक, थोडी उतरां येता ती स्पश्ट करपाक आमचे तितलेच दांत इम्पॉर्टंट आसता. आनी थर्डली म्हटल्यार आतां सगळ्यांकूच बरें दिसपाक जाय. यंग चलयांच न्ही, चले यंगूच न्ही की जाणटी सुद्दां, जाणटी जावं बायलां दादले सगळ्यांक लुक्स इम्पॉर्टंट आसता, बरें दिसपाक जाय. सो जेन्ना तुमचे बरे सेट आसता, दांत वयले सकयले दोनी बरे सेट आसता तेन्ना ऑटोमॅटीक तुमचो फेशियल स्ट्रक्चर बरो दिसता. सो इट इज अ व्हेरी सिग्निफिकंट रोल प्ले करता दांत टू फेशियल स्ट्रक्चर बरें दिसपा खातीर. सो समटायम्स एट सम एंड तुमकां एक भितरल्यान कॉन्फिडन्सूय येता उलोवपाक. लोक आतां कितें करतात, सगळें करतात बरें दिसपा खातीर. जर डायटींग करतात, मेकअप करतात, ब्युटी पार्लरांनी वता, जर तुमचे दांतूच तर सारके ना जाल्यार तो कांय फायदो जायना. सो दांत समहाव एट सम पॉयंट बुस्ट युअर कॉन्फिडन्स ऑल्सो. सो दांतांची काळजी घेवप हांव म्हणटा खूब गरजेची आसता. जर नॉर्मल क्लिनिंग केले, रेग्युलर डेंटल विजिट्स केले, हे खूब गरजेचे आसता. डॉक्टर, म्हाका तुमचे हे एक म्हत्वाचें वाक्य आवडलें की दांत जशें डायजेशनान मदत करता तशें तुमचो एक ओवरऑल कॉन्फिडन्सूय ते बूस्ट अप करता. तुमकां एक बरें दिसता. म्हणजे एक सादीशी गोष्ट सांगता, एक डेंटिस्ट एका प्रवासान वताली, त्या समोर एकटो मनीस आसता, तो तिका मदीं मदीं स्मायल दिता. द मोमेंट तो तिका स्मायल दिता, ती मागीर ताका सांगता की आमी देंवल्या उपरांत तूं मातसो म्हज्या घरा कडेन, तूं म्हजे कडेन यो आं म्हणून. तर तो म्हणटा तो खूब खूश जाता. तो म्हणटा कित्याक आपयता, तुमी अनमॅरीड काय विचारता. तो ना म्हणटा. ती सगळं सांगता की आय एम अ डेंटिस्ट म्हणून. म्हणजे तिका कळटा की ह्याच्या दातांत कितें प्रॉब्लेम आसा तो, ताका ट्रिटमेंट जाय. सो अशा पद्दतीचे तुम्ही जशें सांगलें की हे सगळें इम्पॉर्टंट आसा. आणि आजकाल म्हणजे कॉस्मॅटीक डेंटिस्ट्री हो सुद्दां खूप व्हडलो सब्जेक्ट आसा. आणि दिसान दीस हाचेर इतके लोक, म्हणजे जशें तुमी आतां म्हटलें की लोक आपले ते दोळे, कान, नाक जशे सगळे शेप बसयतात, तशें दातांचे बी शेप जाग्यार बसची हाचेर लोक भरपूर भर दितात. दॅट इज इम्पॉर्टंट. डॉक्टर, आता एक सामान्य मनशाचो प्रश्न आमकां कितें दिसता की दांत आसात, बरे आसात, दुखना, फोडना, कांय ना,
जाल्यार डेंटिस्टाकडे कितें वचप. तर तरी पण एक डेंटिस्टाचे तांचो एक जो प्रोटोकॉल आसा तातूंत एक तुमचो एक आसता की बाबा इतक्या म्हयन्यांनी 6 म्हयन्यांनी किंवा वर्सान ताणें येवप किंवा ह्या एज ग्रुपाच्या भुरग्यांनी ह्या वेळार येवप किंवा ह्या एज ग्रुपान अमक्या ते तुमचो प्रोटोकॉल कितें आनी तो कित्याक म्हत्वाचो तें आमकां स्पश्ट समजावन. पळय तुम्ही जशें म्हटलें तें सारकेंच आसा. डेंटिस्टा कडेन लोक केन्ना येता जेन्ना दाढी दुखपाक लागता तेन्ना इट्स टू लेट टू कम टू अ डेंटिस्ट. सो युजली लोकांनी कितें करपाक जाय जे 6 म्हयन्यांनी नॉर्मल डेंटल रुटीन चॅकअपाक वचपाक जाय. वेदर तुमकां कितें आसूं कॅविटी आसूं नासूं बट नॉर्मल रुटीन चॅकअप जशें म्हणटा नॉर्मल 6 मंथ्सान एकदा तरी व्हेरी इम्पॉर्टंट डॉक्टरा कडेन डेंटिस्टा कडेन वचपाकूच जाय. तातूंत कितें जाता एकदा तर तुमी नॉर्मल रुटीन केलें जाल्यार तुमकां जर एक कीड लागल्या दातांक कॅविटी जाल्या सो ती इनिशियल स्टेजीर तर आमी डायग्नोज करता जाल्यार तेन्नाच आमी ती ट्रीट करून ताची वाड आमी बंद करूं शकता. कॅविटी जाली मागीर गम्सांचे प्रॉब्लम्स आसता. सो गम्सांचे थोड्यांक अनअवेर आसता लोक की गम्सूय क्लिनींग आसता. सो 6 म्हयन्यांनी गम्सूय क्लिनींग करून उपकारता तें इम्पॉर्टंट आसता. आनी आजकाल कितें जालां चडशे लोक स्मोकिंगान वता. स्मोकिंग करता विच इज आय वूड रिकमेंड नॉट टू स्मोक. इट्स व्हेरी बॅड. सो बट करतात लोक स्मोकिंग करता टोबॅको चिविंग करता. सो दीस लीड्स टू व्हेरी डेंजरस प्रॉब्लम्स. तर कॅन्सर जाता. सो दर नॉर्मल रुटीन चॅकअपान जर येता लिजन्स आसता कॅन्सराचे लिजन्स आमकां तोंडांनी मेळटा. सो अर्ली स्टेजीर आमी ते डायग्नोज करूं शकता रादर देन वेन यू कम एट द लेटर स्टेज वेर इट इज अ लिटल प्रॉब्लेमॅटीक. सो दॅट इज ऑल्सो व्हेरी इम्पॉर्टंट. आनी दुसरी मोस्ट इम्पॉर्टंट गजाल म्हटल्यार लोकांक डेंटिस्टा कडेन वचपाक भंय दिसता. फियर आसता डेंटल फियर आसता डेंटल एन्झायटी आसता. सो इफ तुम्ही 6 म्हयन्यांनी एकदा डेंटल विजिट्स करत तो फियर सुद्धा आसता तो एन्झायटी सुद्धा आसता ती हळूहळू कमी जाता. यू कॅन बिल्ड अ गुड रिलेशन विथ युअर डेंटिस्ट एज वेल. सो इम्पॉर्टंट आसा की 6 म्हयन्यांनी खुबश्यो गजाल्यां खातीर विजीट करपाकूच जाय. इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. बरोबर. म्हाका डॉक्टर तुम्ही सांगले ते आय एग्री विथ. पण आता तुमच्या सारखे जर स्मायलिंग डेंटिस्ट असो जाल्यार आय एम ऑप्टिमिस्ट दॅट दे विल गो एव्हरी 3 मंथ्स ऑल्सो. तर इम्पॉर्टंट आसा की जर दर 6 म्हयने तरी तुम्ही डॉक्टरा कडेन वचपाकूच जाय. कारण ते सगळे बारीक बारीक तुमकां जशें आमी गाडयेचें सर्विसींग करता की एवरी टायम वी डजंट म्हणजे गाडी रस्त्यार बंद पडटली मागीर आपूण सर्विसींग वतलो अशें कोणूच म्हणना. बरोबर. एटलीस्ट इनिशियल स्टेज तरी. सो बाबा कितें प्रॉब्लेम जाल्यार एक 6 म्हयने किंवा कंपनीन कॉल येता किंवा एक तुमचो एक प्रोटोकॉल आसा बाबा एक 6 म्हयने आपण गाडी हाचे कडेन व्हरून सर्विसींग करून घेतलो. सो सेम वे ही सर्विसींग इम्पॉर्टंट आसता. जशें तुमी सांगलें की ल्हानशी जशें ताका तो कॅविटीज आसा ती सुरवातीक जर भरली जाल्यार ती बरी जातली बरी उरतली. इट विल लास्ट लॉंगर. इट विल गिव गुड रिजल्ट. तुमचे सगळे जशें तुमी सांगलें केन्ना केन्ना म्हटलें की आता ते गमाचे सांगता तुवें म्हणजे कहीं एक गम आपके गम का कारण न बन जाय. तेन्ना तशेंच योग्य तुमी जर ते व्यवस्थित क्लीन करून घेतले कारण थंय खूब कडेन ते अशें ते तुमचे कितें म्हणटा टाटर आसता प्लाग आसता हे जर काडून घेतले जाल्यार इट विल लूक गुड. इट विल बी म्हणजे जशें डॉक्टरान सुरवातीकच सांगला की तुमचो कॉन्फिडन्स वाडटलो. दॅट इज मोर इम्पॉर्टंट. आणि इट विल ऑल्सो इम्प्रूव युअर डेंटल हायजीन. बरोबर. करेक्ट. म्हाका सांगा डॉक्टर आमी दात घासतातूच. चडशे लोक आता शाणे जाल्यात. तुम्ही दर वेळा सांगतात सकाळी घासा परत रातचे न्हिदताना घासात. लोक घासतातूच. तरी पण तुमच्या ह्या सिस्टमनी कितें तर डेंटल क्लिनिंग म्हणून आसता. म्हणजे आय रिमेंबर जेन्ना आमी डेंटल कॉलेजीन बी वता तेन्ना सांगता पयलीं डेंटल क्लिनिंग करून घे म्हणून. आता हे क्लिनिंग म्हणजे तुमचें क्लिनिंग कितें आनी आमचें क्लिनिंग कितें हाचेर मातशें आमकां विस्कटून सांगात. डेंटल क्लिनिंग कितें आसता इट्स अ प्रोफेशनल क्लिनिंग आसता. जे आमच्या दातांत प्लाक भरता टाटर भरता ते सोंपेपणान नॉर्मल ब्रशिंग केल्यार वचना. सो बेसिकली प्लाग म्हणजे कितें जेन्ना आमी कितें खाता जर स्टिकी फूड खाता स्टार्च खाता जंक फूड खाता सोडा पिता. सो जेन्ना जे आमी वॉट एवर वी इनटेक न्ही सो आमच्या दातांचो जो सरफेस आसता ताजेर एक लेयर कसो फॉर्म जाता कळ्ळें. सो दीस लेयर इज full of bacteria. It's like a bacterial layer कसो फॉर्म जाता. So this is called plaque. So जेन्ना हो प्लाक जाता आनी तो नॉर्मल क्लीन सपोज जायना प्रॉपर ब्रशिंगान क्लीन जायना सो इट एक्युमुलेट्स दाताचेर तो उरता. सो ओवर अ पिरियड ऑफ टायम न्ही तो घट जाता. सो दीस प्लाक टर्न्स इनटू टाटर. सो टाटर इज बेसिकली डार्क ब्रावन येल्लो पॅचीस कशे पडटा दातांचेर. हय. सो हे तुमच्या नॉर्मल ब्रशिंगान क्लीन जावचे ना. खुबशे पेशंट्स येता म्हाज्या कडेन टाटर घेवन ते म्हणटा डॉक्टर म्हणटा आमी इतले घासून ब्रश करता बट ते वचना. ते वचचेय ना अनलेस एंड अंटील तुमी डेंटल प्रोफेशनल क्लिनिंग तर करना ते टाटर तुमचे वचचेय ना. सो हे टाटर जे आसता न्ही सो ते क्लीन करपाचे खूब गरजेचे आसता. इट इज एज गुड एज अ कॅविटी. टाटर सुद्दां वाडत वता.
पयलीं कितें जाता ती दातांच्या सरफेसाचेर स्टार्ट जाता. सो तेन्ना ट्रिटमेंट मेळना, स्लोली गम्सांक अफेक्ट करता. एकदा गम्स अफेक्ट जाले की मागीर आमचे गम्स स्वेल जाता, म्हणजे सुजता, तांबडे जाता, केन्ना केन्ना ब्लिडींग जाता गम्सांच्या. तेन्नाय ट्रिटमेंट जावना, ते आनिकूय वाडटा आनी आमची जी बोन्स आसता, हे बोन्स आमचे दातांक घट धरता. एकदा थंय आख्खो टाटर भरलो, इन्फेक्शन भरले, सो ती ग्रीप आमची लूज जाता आनी आमचे दात हालपाक लागता, हालता पडटा. ओके, सो त्या स्टेजीर सुद्दां ट्रिटमेंट जावना जाल्यार गम्स खूब इन्फेक्शन जाता, गम्सांनी ब्लिडींग जाता, बॅड ब्रेथ जाता, ते सगळें जाता. आनी ट्रिटमेंट तर जायना, इट मायट ऑल्सो गो टू अ व्हेरी हायर स्टेज, सर्जिकल स्टेजार पावता. इट मायट गो फॉर अ फ्लॅप सर्जरी म्हणटा आमी, क्युरेटाज म्हणटा, जेन्ना आमकां सगळे गम्स बीन ओपन करून ते क्लीन करचे पडटा. सो रादर देन त्या स्टेजीर पावच्या परस 6 म्हयन्यांनी जर क्लिनींग केले, पीपल आर मोस्टली नॉट अवेअर अबाउट दीस. तांकां दिसता की आमी गम्स जेन्ना क्लीन करता आमचे गम्स आनिकूय वीक जाता, दात लूज जाता म्हणटा. बट ना, दिस इज नॉट करेक्ट. क्लिनींग करता इट इज युजफूल फॉर द गम्स एंड द टीथ ऑल्सो टू रिमेन हेल्दी. मोस्ट इम्पॉर्टंट कितें जाता, ह्याच आमी जे आमचे बुरशेपणां आसता जे तोंडांनी, त्याच तोंडान आमी जेवण घेता. बरोबर, करेक्ट. तें जेवण आमच्या पोटान वता. इट नॉट ओन्ली अफेक्ट्स युअर ओरल हेल्थ, but it leads to your general health also. I remember in 2019 हांवें एक प्रेजेंटेशन दिल्लें. इंदोर एक कॉन्फरन्स आशिल्लो, इंडियन डेंटल. सो हांवें एक ह्याच टॉपिकाचेर प्रेजेंटेशन दिल्लो, वेदर द ओरल हेल्थ इज रिलेटेड टू द जनरल नॉर्मल हेल्थ. सो इट वॉज अ बीट डिबेटेबल, बट कंक्लुजनान अशें आयलें की ज्या लोकांक चड टाटर आसता, गम्स अनहेल्दी आसता, इन्फेक्शन्स आसता, सो असले जे पेशंट्स आसता न्ही, सो दे आर मोर हायली, तांकां रिस्क आसता टू डेवलप डायबिटीज. हय, डायबिटीज आनी इवन हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स टू अ सर्टन एक्सटेंट. आनी वायस वर्सा, ज्या लोकांक ऑलरेडी जे डायबिटीज आसता, सो डायबिटीज लोकांक सुद्दां हे टाटर डेवलप फास्ट जाता. सो इट इज को रिलेटेड. सो इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट की एटलिस्ट 6 म्हयन्यांनी क्लिनींग करपाकूच जाय. आनी ज्या लोकांक फास्ट डेवलप जाता, टाटर बेगीन डेवलप जाता, देन एटलिस्ट 3 to 4 मंथ्सान एक फाटी डेंटल विजीट करून क्लिनींग इज खूब गरजेचें आसता. मॅन्डेटरी. डॉक्टर, जशें तुमी आमकां सांगलें की इतके म्हणजे संबंदीत आसा की आमकां जे पयलीं केन्ना लक्षानूच येना की हाचो ना आपल्या आनीकूय बाकीच्या गजालींचो आनी बाकीच्या भलायकेचो संबंद आसा. डॉक्टर, एक सादो प्रश्न विचारता, म्हणजे विच इज व्हेरी कॉमन. आमी शॉपार गेले, खंयच्या शॉपार गेले, फार्मसीन गेले, आय वॉन्ट टू बाय अ टूथब्रश. म्हणजे म्हाकाय कळना केन्ना केन्ना, म्हणजे टू बी व्हेरी फ्रँक, म्हणजे आय एम सो कॉल्ड, म्हणजे आय एम नॉट सेइंग आय एम व्हेरी लर्नड, पण तरी पूण म्हाका कळना सॉफ्ट घेवप, मिडियम घेवप काय हार्ड घेवप. पण म्हाका केन्ना केन्ना समज हार्ड घेतलो असो बरो फोर्सान दात घातले काय दात मागीर चकचकीत जातले आनी बरें, म्हणजे तुमी जर पॉलिश, म्हणजे म्हजे कडेन ते पॉलिश जातले आनी म्हाका तुमचे कडेन वच्चें पडचें ना, असो म्हजो एक समज आसता. सो हाचेर तुमचें मत कितें, मातशें आमकां विस्कटोन सांग. ना, पळय, हार्ड ब्रशिंगान दात बरे घासता, दिस इज कंप्लिटली रॉंग. केन्नाच हार्ड ब्रश आसता न्ही, तातून घासून दात फोर्सान ना घासपाक जायना. कितें जाता, आमची जी दाताचो पयलो लेयर आसता, दातांक खूब लेयर्स आसता. ओके, सगळ्यान टॉप लेयर जो आसता ताका आमी इनेमल म्हणटा. सो जेन्ना आमी दर विगरस ब्रशिंग केलें, हार्ड ब्रशिंग केलें, सो तो इनेमल लेयर आसता पळय तो घासता. इनेमल इरोजन म्हणटा आमी ताका इन अवर डेंटल टर्म्स. सो तो झरता. सो इट कॉजीस कितें जाता, खूब सेन्सिटीव जाता. तुमचे दात प्रोन टू व्हेरी मच सेन्सिटिविटी आनी इवन हाय रिस्क. कितें जाता, खूब आमी विगरस ब्रशिंग केलें, हार्ड ब्रशिंग केलें, जे मोस्ट इम्पॉर्टंट एरियाज जे आसता ते केन्ना केन्ना मिस जाता. नॉर्मल ब्रशिंग सारकें जायना. सो ते मिस जाले की सेन्सिटिविटी जाली, कॅविटी जावपाची शक्यता आसता. सो आमचे दात आनी गम्स नाजूक आसता. सो वी नीड टू हँडल इट जेंटली, केअर घेवप आसता. सो आय वूड ऑलवेज रिकमेंड सॉफ्ट ना जाल्यार मिडियम ब्रिस्टल्सांचो टूथब्रश यूज करपाचो आनी इल्लेशें टूथपेस्ट घालपाचें. आख्खो ब्रश भरुनूय टूथपेस्ट घालपाची गरज ना. इल्लेशें टूथपेस्ट घातलें नॉर्मल सर्क्युलर मोशनान आनी अप डावन. मेथड शूड बी करेक्ट. तुमी जेंटल ब्रश करा, सॉफ्ट ब्रश करा, बट मेथड तुमचो करेक्ट आसपाक जाय. सर्क्युलर मोशन जालो, मागीर अप डावन मोशन जालो, मॅक्सिमम 2 to 3 minutes ब्रश करपाक जाय. सो दिस इज कंप्लिटली सफिशियंट टू फॉर द टीथ आनी आमचे गम्स सुद्दां सेफ उरपा खातीर. सो हार्ड ब्रशिंग
इज नॉट रिकमेंडेड. सो मोर ऑफ द स्टोरी कितें तुमी घट्ट आशिल्लो ब्रश घेतलो म्हणजे स्ट्रॉंग ब्रश समजून आनी बरो वेळ घासप जाल्यार तें इम्पॉर्टंट न्हय. रादर दॅन दॅट गो फॉर अ सॉफ्ट किंवा मिडियम टायपचो ब्रश घेवन व्यवस्थित सर्क्युलर मोमेंट जसं सांगलें डॉक्टरान तशें किंवा कितें गॅपांनी घासप सारकें व्यवस्थित तसं भितरलो सगळो कचरो काडप हें म्हत्वाचें. जस्ट फोर्सान घासप किंवा खूब वेळ घासप हें तितकें म्हत्वाचें न्हय, केन्ना थोडेंसं खूब वेळ घासप. आनी खूब फावट टीव्हीचेर पळयता खंयची एडवर्टीजमेंट आयली खंयच्या टूथपेस्ट घेता व्हडली म्हणजे भरपूर टूथपेस्ट घेता. तशी भरपूर घेवपाची गरज ना, इल्लीशी घेतल्या पुरो. इल्लीशीच घेवपाची, चण्याची सायजाची घेतल्यार चण्याची सायज घेवपाची, पण ते व्यवस्थित घासपाचें. दॅट प्रोसिजर इज इम्पॉर्टंट. रादर हाऊ मच यू टेक. आणि खंयची टूथपेस्ट घेत हाचेरूय काय म्हाका दिसता व्हडलो असो. टूथपेस्ट मोस्ट ऑफ द टायम आमी ती प्रिफर करपाची जातून आमी फ्लोरायड कंटेंट जे आसता न्ही, ज्या टूथपेस्टान फ्लोरायड आसता, वी शूड प्रिफर सच टूथपेस्ट. अच्छा, म्हणजे फ्लोरायड आशिल्ले इज दॅट बेटर. इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर फ्लोरायड जे आसता जे आमच्या दातांक खूब इम्पॉर्टंट आसता. डॉक्टर एक दुसरो सादो प्रश्न म्हणजे सर्वसामान्य मनशाच्या मनातलो प्रश्न की आमी आतां जेवले बिवले काय खाले काय रोखडेच दांत घासप काय थोडो वेळ गॅप घेवन मागीर दांत घासप? वॉट इज युअर एडवायस ऑन दीस? रोखडेच आता सुद्धा खूप लोक तसे करतात जे सकाळचे ब्रश करना, उठच्या उठून ब्रश करना, ब्रेकफास्टा उपरांत ब्रश करता. ओके ब्रेकफास्टा उपरांत ब्रश केल्यार कांय प्रॉब्लेम ना, बट इमिजिएटली ब्रश करप आफ्टर इटींग ऑर आफ्टर कन्झ्युमींग एनीथिंग इज कम्प्लिटली रॉंग. कितें जाता जेन्ना आमी कितेंय खाता, इवन एसिडीक फूड खाता, नॉर्मल फूड सुद्धा आमी जेन्ना खाता न्ही, सो आमच्या दातांच्या लेयराचेर अगेन एक एसिडीक मिडियम क्रिएट जाता. ओके, सो एसिडिक मिडियम क्रिएट जाता तो इनेमल जो असता, जो फर्स्ट लेयर असता, तो टेम्पररीली वीक जाता. सो ह्या विकनिंग फेजाचेर जर आमी ब्रश केले, सो दॅट लीड्स टू ऑल इरोजन, फेड जाता, आमचे इनेमल जे असता ते आखे घासून वता. इट लीड्स टू सिवियर सेन्सिटिव्हिटी ओवर अ पिरियड ऑफ टाइम आणि हाय रिस्क ऑफ कॅव्हिटीज ऑल्सो. ओके, सो इट इज ऑलवेज बेटर की आमी एटलिस्ट खाल्या उपरांत 15 ते 20 ते 30 मिनटां आमी रावपाक जाय बिफोर वी गो टू ब्रश. कित्याक की कितें जाता त्या 15-20 मिनटांनी आमची जी सलायवा आसता, इट न्यूट्रलायझेस द एसिडिक मिडियम आणि आमचो पीएच लेवल नॉर्मल करता इन द माउथ. सो एकदा ते केले देन यू आर सेफ टू ब्रश, वेदर इट्स आफ्टर युअर ब्रेकफास्ट, लंच, व्हेनेवर, बट यू हॅव टू वेट एटलीस्ट फॉर 15 to 20 minutes. इमिजिएट ब्रशिंग इज अ बिग नो. अच्छा, व्हेरी गुड. सो ही महत्वाची माहिती आसा की सगळ्यांनी लक्षात घेवचें की दांत म्हणजे कितें खाल्या बरोबर सोमतेच दांत घासप ना, एटलीस्ट 15 ते 20 मिनटां गॅप घेवन मागीर घासप. तांणी डॉक्टर आमकां एक्सप्लेन करून सांगलें कारण कित्याक तें, आनी म्हाका दिसता महत्वाचो संदेश सगळ्या लोकांनी आमच्या जिणेंत आमी आसपावंक शकता. अशें डॉक्टर, आमी सर्वसामान्य सादे मनीस, आमी तितके दर 6 म्हयन्यांनी वचपी न्हय दोतोरा कडेन, म्हणजे डेंटिस्टा कडेन तरी. सो आमचो एक सर्वसामान्य प्रश्न आसता की आतां दांत दुखपाक लागलो म्हणजे आमी मनाची तयारी करून वता की आतां हो दांत काडचो पडटलो. तर आतां म्हाका सांगा, म्हणजे हांवें सांगलें की सर्वसामान्य, आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट व्हेरी इलायट ग्रुप ऑफ पीपल. सो आतां अशा वेळार तुमचे कडेन अजून म्हणजे आमी पयलीं पासून ते आशिल्ले की दोतोरा कडेन गेलो हो दांत काडटलो, ते कितें तेजे पयशे दिवपाचे, घरा येवपाचे, मागीर ते गॅप आसताले, हें सगळें आमी मनाची तयारी करून वतात. तर आयच्या बदलत्या प्रवाहाच्या काळांत किंवा टॅक्नॉलॉजी तुमची एडवान्स जाल्या, जशी बाकीची जाल्या तशी तुमचें तंत्रगिन्यान वाडलां, तर अशा वेळार हेंच गणित चलता की हातूंत कितें फरक आयला कितें फरक आयला हाचेर मातशें आमकां विस्कटून सांगात. हय, जशें तुमी म्हटलें एडवान्स जाल्या डेंटिस्ट्री, आतां एवरी स्ट्रिमांनी एडवान्सूच जाल्या. बरोबर. ओके, सो इनिशियली कितें जातालें, दातान जर पेन आसत आनी कोण डेंटिस्टा कडेन वता, सो युजली आमी चडशे प्रोसिजर्स डेंटिस्ट पयलींचे डेंटिस्ट करनाशिल्ले, दांत काडटाले एंड दॅट वॉज द सोल्युशन. बट नाव मोस्ट ऑफ द डेंटिस्ट आमी प्रिफर करता एज अ कन्झर्वेटीव डेंटिस्ट्री. ओके, इफ कितें पेन आसत और सिवियर पेन जशें तुमी म्हटलें, मोस्ट ऑफ द टायम सिवियर पेन ऑलवेज गोज फॉर रूट कनाल. ओके, नॉर्मल जर कॅविटी डीप आसत, मातशी सेन्सिटीव आसत, वी वील फर्स्ट ट्राय टू फिल इट विथ अ नॉर्मल फिलिंग. तरी तर ना, देन इट मायट गो फॉर अ रूट कनाल. ओके, सो तेन्ना कितें जाता, जेन्ना ओके, मागीर मातसो तुमकां इंटरप्ट करता. म्हाका सांगा डॉक्टर, रूट कनाल म्हणजे कितें? कारण हो शब्द तुमी दोनदा वापरलो आनी आमकां सर्वसामान्य मनशाक खबर ना. वॉट यू मीन बाय रूट कनाल? रूट कनाल म्हणजे कितें जाता, जेन्ना एक कॅविटी जाली, ओके, कॅविटी वाडून वाडून जेन्ना आमच्या नर्व्सांक पावता, दातांक नर्व सप्लाय आसता, ब्लड सप्लाय आसता, सो जेन्ना कॅविटी वाडून वाडून नर्व्सांक पावता तेन्ना खूब सिवियर पेन जाता. सो दॅट इज वेन वी डू रूट कनाल प्रोसिजर्स. ओके, सो बेसिकली आमी तेन्ना कितें करता, जे नर्व्स आसता रूट्स, दातांक रूट्स आसता, नर्व्स आसता, कनाल्स आसता, सो जे नर्व्स आसता ते आमी फूल काडटा.
फूल काढून जितले डेब्रीज असता इन्फेक्शन असता ते सगळे क्लियर करता क्लीन करता आणि मागीर एकदा दात क्लीन जालो की ताच्या उपरांत आमी परमनंट फिलिंग घालून सील करता सील केले वयल्यान फिलिंग घातले ताच्या वयर कॅप घालून तो दात आमी सेव्ह करता. अच्छा, सो आयची डेंटिस्ट्री अशें हांव म्हणचें पडटलें की इज मोर ऑफ अ कन्झर्वेटिव्ह डेंटिस्ट्री रादर दॅन जस्ट म्हणजे नॉक ऑफ डेंटिस्ट्री. आय डोंट नो वॉट इज युअर वर्ड. डॉक्टर, एक आता म्हणजे अशा मॉडर्नाचेर पावल्या की आमचे कडेन 4-5 मिनटां आसात. अशा वेळार तुमकां ह्या सब्जेक्टाक रिलेटेड कितें सांगचें दिसता ऑर वॉट मेसेज वूड लायक टू कन्वे? हांव म्हाका एक प्रश्न असो विचारना, तुमकां जें म्हत्वाचें दिसता तुमी सांगप, कारण आयचो ह्या कार्यावळीचेर आय एम शुअर की बरेचशे लोक पळयता आसतले आनी ही माहिती सगळ्यां खातीर म्हत्वाची आसता. तेन्ना हो सगळो एज ग्रुप तुमी मनान दवरून म्हाका कितें तुमचें मार्गदर्शन सांगात. ओके, इम्पॉर्टंट गजाल म्हटल्यार जे भुरग्यांचे दात असता मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स निग्लेक्ट करता की भुरग्यांचे दात ते इव्हेंच्युअली पडटले. सो दिस इज ऑल्सो अ व्हेरी इम्पॉर्टंट टॉपिक आय वूड से, बिकॉज भुरग्यांचे दातूय बाबडे इम्पॉर्टंटूच असता एंड दे आर व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर द न्यू परमनंट टीथ ऑल्सो. सो हांव पेरंट्सांक सांगूंक सोदता भुरग्यांच्या की जेन्ना भुरग्यांक जर कॅविटी जाता, पेन आसना, इनिशियल स्टेजीची कॅविटी जाता, ओके, ती कॅविटी त्याच टायमार तर आमी ट्रीट करना, सो ती वाडू शकता, ती इन्फेक्शन क्रिएट करू शकता. इन्फेक्शनूय जाता, धाकट्या धाकट्या भुरग्यांक सुद्धा पसाचे बॉयल्स येता, पस जाता, खुबशे प्रॉब्लेम जाता. तेन्नाय जर आमी ट्रीट करना जाल्यार कितें जाता, जे आमचे नवे दात भितर आसता जे अजून भायर सुद्धा येवना आसता, इट मायट अफेक्ट दोज टीथ ऑल्सो. कळ्ळें न्ही? सो भुरग्यांचे दात सेव करप, प्रिजर्व करप इज इम्पॉर्टंट. सेकंडली कितें जाता, भुरग्यांच्या दातांक कॅविटी जाता केन्ना केन्ना ते तुटून तुटून पडटा, आपल्या एजीच्या पयलीं पडटा, ते इट इज नॉट करेक्ट. मिल्क टूथ जे असता न्ही, सो आपली एज येसर सगळ्या दातांची आपली आपली एज असता पडपाक, आपली एज येसर आमकां प्रिवेंट करपाची खूब गरजेची असता. नाजाल्यार कितें जाता, जेन्ना नवे दात येता तांकां जागो कळना, आपलो जागो खंय, फुडें फाटीं येता, क्राउडिंग जाता, सगळें मिसअलायन जाता. सो तो पर्यंत आमी सेव करपाक जाय दातांक, दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. सेकंडली भुरग्यांचे म्हटल्यार तांकां ब्रश करप हें पनिशमेंट दिसता, ब्रश करना. खुबशे पेरंट्स कितें करता, भुरग्यांक आमच्या कडेन घेवन येता, ब्रश करना म्हणटा. आमी काय करूं शकना, ब्रश ते पेरंट्सांनी भुरग्यांक हेल्प करपाक जाय, शिकोवपाक जाय. आतां म्हटल्यार वेगवेगळे टूथपेस्ट येता जे भुरग्यांक आवडटा, ब्रश येता. सो टूथब्रश सॉफ्ट घेवन प्रॉपर भुरग्यांक सुद्धा मेथड शिकोवन, दर सर्क्युलर मोशन जावं, अप डावन मोशन जावं, पेरंट्सांनी भुरग्यांक मोटिवेट करपाक जाय. ॲप्स येता आतां, डिफरंट विडियोज येता, कार्टून्स येता, विच एनकरेजीस द किड्स टू ब्रश. सो यू कॅन मोटिवेट युअर किड, डोंट मेक इट एज अ पनिशमेंट, मेक इट फन, मेक ब्रशिंग फन, तें करपाक जाय. सो अशें पेरंट्सांनी हळू हळू भुरग्यांक एनकरेज केलें, देन भुरग्यांचे सुद्दां दात क्लीन जाता. आनी भुरग्यांनी सुद्दां एवरी 6 months आय वूड रिकमेंड की तांकां एक फावटी डेंटिस्टा कडेन घेवन येवपाक जाय. कित्याक जाता, भुरगे पयलींच भिल्ले आसता आनी पेरंट्स कितें करता, जेन्ना तांकां पेन जाता तेन्ना घेवन येता. ओके, सो भुरग्यांक ऑलरेडी पेन आसता, त्यान वयर तुमी डेंटिस्टा कडेन वता, तो भुरगो बाबडो आख्खो ट्रॉमटायज जाता. सो जर तुमी 6 monthsनी एकदां जर नॉर्मल रेग्युलर काय आसूं नासूं नॉर्मल जर चॅकअप तुमी भुरग्यांक हाडटा, it helps the kid also, the fear सुद्धा असता तो कमी जाता. You can build a good relation with your dentist. So yeah, that is very important. भुरग्यांक सुद्धा म्हणजे हातून आनी दुसरो एक महत्वाचो फायदो जाता की समजा तुमची टेक्निक बाबा चुकीची आसा किंवा तुमकां यू रिक्वायर सम इम्प्रोवायझेशन ऑन युअर टेक्निक ऑफ ब्रशिंग बी, हें तुमकां सांगपाक मेळटलें. कारण वन्स यू स्टार्ट कॅच देम यंग, ल्हान आसतना जर तुमी ते सुरू केले जाल्यार तांकां ती संवय फुडें बरी उरतली. डॉक्टर, आता ऑलमोस्ट म्हणजे आय एम फिनिशिंग एंडार आसा अशें म्हणूं येता. जशें तुमी वदोळ म्हटलें जंक फूड म्हणून, सो आय वूड लायक टू नो की वॉट टायप ऑफ फूड इज गुड फॉर हेल्थ, म्हणजे ऑफ द म्हणजे दातांच्या आरोग्या खातीर खंयचे फूड तुमी रिकमेंड करतले आनी कित्याक करतले? हय, दातांच्या हेल्थी उरपा खातीर ऑब्वियसली इट इज नॉट गुड की आमी चड सोडा, जंक जाले ऑर स्टिकी फूड जाले ते चडशे आमी पॅकेज फूड जाले ते चडशे आमी अवॉयड करपाक जाय. सो गुड हेल्था खातीर वी कॅन ऑलवेज ऑप्ट फॉर फायब्रस फूड. फायब्रस फूड जाले, फ्रुट्स जाले, ग्रीन लिफी वेजिटेबल्स जाले, चीज ऑल्सो इज इक्वली गुड. सो ऑल दिस काइंड ऑफ अ फूड, हय, इवन फूड विच इज रिच इन विटामीन सी. विटामीन सी एक आमच्या दातांक, गम्सांक खूब हेल्पफूल आसता. So food which is rich in all this, we have to consume such food. म्हाका दिसता आयचो जी कार्यावळ आशिल्ली ती दातांचें आरोग्य अशें सर्वसामान्य मनशाचो महत्वाचो हो विशू
आणि दोतोरान इतकी बरी मार्गदर्शनपर माहिती दिल्या ती तुमकां सगळ्यांक आवडटली. ही मार्गदर्शनपर माहिती तुम्ही सगळ्या आपल्या जिणेन आसपाव हाडचो. दर 6 म्हयन्यान तांणी सांगला तशें डेंटिस्टा कडेन वचचें. आणि म्हाका आईचे डेंटिस्ट जशें तुम्ही म्हटलें की पयलींचे डेंटिस्ट फक्त दात काडटाले, आयचे तशें ना, ते कन्झर्वूय करतात. तेन्ना तो मनांतल्यान भंय मनांतल्यान काडून वचून तुम्ही डॉक्टर कडेन वचूं शकता आणि तुमकां सगळ्यांक बरें निरोगी दातांचें आरोग्य मेळचें आणि बरें भलायकी मेळची अशी देवा कडेन मागून. कारण आतां नेवऱ्यो बिवऱ्यो तुमी खातलेच तेन्ना थोडेशें खावपाकय काय हरकत ना. ते डॉक्टरांक काय व्हडलेशें आमकां काय सांगूं ना, पण त्यावर थोडेशे ग्रीन लिफी व्हेजिटेबल्स बाकीचे आमी खातलेच अशें आमी आशा बाळगुया. आणि आयची कार्यावळ सोंपयतना दोतोर तुमकां आनी तुमकां सगळ्यांक पळोवप्यांक मनाक काळज आसतना देव बरें करूं. नमस्कार.